ना काँग्रेसान काही टर्मोईल ना ॲब्सल्युटली नो. काल पळय ते आमचे लिडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स म्हाका दिसता तांणी पळय तो आमचो प्रेजिडेंट आशिल्लो GPCC प्रेजिडेंट बाबा अमित पाटकर आशिल्लो ताजे बराबर तांणी 4-4.5 वर्सां काम केलां, क्लोजली काम केलां. खूब इलेक्शनां आयलीं थंय तांणी काम केलां, घडोवन हाडलें सगळें प्रोटेस्ट सगळ्याक ते भोंवताले. आनी म्हाका दिसता एक भितरसान तांकां एक हें जालें की सडनली तांचो जो GPCC प्रेजिडेंट आशिल्लो चेंज जालो. पूण म्हाका दिसता तांचे ते इट्स नॉट अ टर्मोईल हुस्को आनी सडन कितें म्हणटा ते they just felt at loss. So this is a 137-year-old party. It's a huge ship. So there's no turmoil. Congress has seen a lot of, कितें म्हणटा ते अशे एक लोकांचो केन्ना because it's a democratic party. Please try and understand. Democratic party where you are allowed to express your unhappiness or your anxiety. You have to appreciate the tenets and the ideology of the party.